वर्तमानपत्र म्हणल्यार खबराचो थेवो. खरेंच वर्तमानपत्र आमच्या जिविताचो एक गरजेचो भाग जाला. हें इतलें सवाय साधन जाचे वरी मनशाक शारां, देश आनी संवसाराची सगळी म्हायती मेळटा. वर्तमानपत्र लोकशायेच्या सत्तेचो कोनशाचो फातर म्हणटा. संवसारांत कितें चल्लां तें वर्तमानपत्र सांगता. आजकाल वर्तमानपत्रांचो हंवार येता. वेगवेगळ्या भाशांनी जायतीं वर्तमानपत्रां उजवाडाक येवपाक लागल्या. सगळ्या देशांत एकठांय बांदपी धागो म्हणल्यार वर्तमानपत्र. ह्या माध्यमांतल्यान सार्वत्रिक भावनाची भावना जागृत जाता. आंतरराष्ट्रीय भावनांचो प्रसार करपाक वर्तमानपत्रांचो म्हत्वाचो वांटो आसता. संवसारांतल्या दर एका घरांत सगळ्या जागांच्यो खबरो सोंपेपणान पावता. वर्तमानपत्र जायत्या चळवळींत गती मेळटा. तशेंच गरीब, कामदार आनी बायलांचेर अत्याचार जाता ते उजवाडाक हाडटा. भुरग्यांक कुशाळ करपाक जायते उपेगी लेख कथा आनी कविताय वाचपाक मेळटा. वर्तमानपत्र मनशाचो खरो वांगडी.